म्हादय बचाव अभियानाची वांगडी आज मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळी। म्हादय विशीं सुप्रीम कोर्टात आशिल्ले प्रकरण लिस्टेड जावपा खातीर यत्न करचे, कळसा बंडरार प्रकल्पाचो एरियल सर्वे करचो, अभियानाची केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्या कडेन भेट घडोवन दिवची म्हूण मागणी। आमची जी म्हादयची केस जी आसा ती सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणेक येवपाक जाय, तर तेच्या खातीर सरकारान आपूण विशेष प्रयत्न करपाक जाय। त्या शिवाय कशें आसा की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो आसा तो जर दिल्लीचो आसलो जाल्यार तो व्यवस्थीत रित्या तो विशय हाताळूंक शकता आनी सुप्रीम कोर्टा कडेन जेन्ना गरज आसा तेन्ना तो गोंयचें प्रतिनिधित्व करपाक शकता। ती मागणी केली। मागीर एरियल सर्वे त्या पुराय वाठाराची जावची म्हणून आमी मागणी केली। आनी सध्या एक्झिस्टींग सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर आसा तर तांकां सरकारान म्हणजे ते आतां रिटायर जाल्ले तर तांकां सरकारान कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेतलेले आसा। तो कॉन्ट्रॅक्टाचेर आतां पळय ज्या मनशाक अनुभव आसा म्हादयचो अशा मनशाक अपॉयंट करचो आनी ताका अशें डेजिग्नेशन दिवचें किंवा ताका अशें प्रमोशन दिवचें की जो will represent the case when the matter comes with the tribunal or when he has to discuss the matter with the government of Karnataka. सगळे आमचे पॉइंट्स मांडल्या मॅडमीन आणि एनवायरमेंट मिनिस्टर सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन परमिशन घेवन सांगल्या एरियल सर्वे वी वॉन्ट टू विजीट प्लस कर्नाटका सीएमचो जो रिपीटेड स्टेटमेंट्स अँड मीटिंग विथ द पीएम दॅट भांडुराय तो कंप्लीट करतलो प्रोजेक्ट हेय सीएमाच्या नोटिसीक हाडून मजगती मुख्यमंत्री म्हणटा सगळ्यो मागण्यो विचारात घेतल्या। आम्ही त्यांच्या कन्सल्टेशनान आसा वॉट एवर द थिंग्स आम्ही रिगार्डिंग एजी आणि बाकीचे एडवोकेट्स हांच्या कडेन डिस्कस करतना बट वी आर व्हेरी हांव पयलीं पासून जे सांगता वी आर व्हेरी मच सिरियस। तांच्यांनी सांगलेल्यो गजाली आमच्या तकलेन आसा आनी आमी त्यो ऑलरेडी कन्सिडर्ड पयलीं केल्ल्या। तांच्यांनी एनवायरमेंट मिनिस्टराडे अपॉयंटमेंट मागल्या म्हाज्या सर तेंची मागणी आशिल्ली तो तांच्यांनी जो प्रोटेक्शन आपल्याक ठेवचो ते म्हादय ट्रिब्युनलांनी पयलीं परमिशन दिवपाक जाय मागीर प्रोटेक्शनाचो विशय। WRD मंत्री सुभाष म्हणटा एरियल सर्वे विशीं मुख्यमंत्री कर्नाटक सरकाराक खंय पत्र बरयतलो। ते पळय सीएम कर्नाटका गव्हर्मेंटा कडेन एखादी उलयतलो किंवा लेटर धाडटलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।